सर आज मीटिंग झाली. आज हे झालं प्रधानमंत्री गोंया खातीर उलयले स्वयंपूर्ण मित्र तोखणाय केली कितें दिसता? आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा आणि गोंय मुखार व्हरपाक जो प्रायम मिनिस्टरान आपलो इंट्रस्ट दाखयला हेजे वयल्यान गोवा कितलो आदार मेळटलो हें लोकांक गोंयकाराक कळून पडटलें. हेजेर गोवाक एक संदी मेळ्ळ्या टुरिजमान बाकी सगळ्या क्षेत्रांत नंबर 1 जावपाक. सर कितना इम्पोर्टेंट है कि सर प्राइम मिनिस्टर ने पंचायती लेवल पयलो त्याने आपलो इंट्रस्ट तर दाखयला की गोंय मुखार व्हरपाचो. हय हे प्रायम मिनिस्टरान ओपन उलयलेलें ना आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरान कितलें बरें काम केलां तें सांगलेलें. म्हणजे अशें नेतृत्व आमकां मेळ्ळां, सेंट्रलाचें पावरफूल नेतृत्व आनी गोंयचें नेतृत्व आमकां पावरफूल मेळ्ळां. हेजे वयल्यान गोंयान आमकां दाखोवन दिता भिवपाची गरज ना, गोंय नंबर 1. हय पण ते पंचायती 100% गोंयान फुडलें सरकार बीजेपीचें आणि आमचो चीफ मिनिस्टर. क्या इलेक्शन को इसका फायदा होगा? 100% पूरा बात बोल रहा है. कौन बोल रहा है? प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है. सर प्राइम मिनिस्टर जी ने पंचायती लेवल का साथ ऐसा आज बात किया, कैसे लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट लगेगा? अरे उसका पहला गोवा के बारे में इंटरेस्ट है वो दिखता है ना. गोवा आगे निकलना चाहिए. गोवा का एक ही आदमी ऐसा बेकार नहीं रहना चाहिए, स्वयंपूर्ण रहना चाहिए, ये दिखा रहा है. बाबू आयज पीएमान परत एकदा सीएमाची परत तोखणाय केली. बरो लिडर, बरें नेतृत्व. काम केला म्हणून तोखणाय केली न्ही, बेश्टी करू ना. काम तेजे मुखार आहा गोंयकारा मुखार. गोंयचो सामान्य मनशा पर्यंत ह्यो स्किमी पावच्यो, सामान्य मनीस हो बरो रावचो आनी आपल्या पांयार उबो रावचो, त्या दृश्टिकोनान तेगेलें काम आहा हें ताणें सांगलेलें आहा. ओके सो परत एकदा प्रमोद सावंत नेतृत्वाचे शिक्कामोर्तब जालो अशें म्हणटात. 100% शिक्कामोर्तब आनी फुडलें सरकारच तेजें आणि मुख्यमंत्री तोच. सर गोवा में टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, सर कैसे बट देख वो रहे तो बोल रहा है ना, उसने बोला टूरिज्म के लिए तो पूरा हेल्प किया उसने. हैं? फिर कैसे देख रहे हैं आप गोवा में? अभी तो टूरिज्म आने चालू हो जाता ना, हर तरफ दरवाजा खुला किया है. दरवाजा किसके लिए खुला गया सर? टूरिज्म के लिए. थैंक यू सर.